इश्टानो, एका महान मनशान म्हटला की टू बिकम अ फादर इज नॉट डिफिकल्ट बट टू बी अ फादर इज, म्हणजे बापूय जावप सोपें पण बापायचें कर्तव्य करप हें ताच्या परस कठीण. येस, आयज आमी गजाली मारतले अशाच एका बापायचे जे ह्या राज्याचे खूब वर्सां मुखेलमंत्री आसले आनी आतां सभापती आसा आनी फुडले 3 टर्म तरी ते पर्येचे आमदार आसतलेच, हितून दुबावच ना. येस, नन अदर दॅन वन ऑफ द फायनेस्ट जेंटलमॅन एंड अ फायन पॉलिटिशियन वी हॅव इन गोवा, प्रताप सिंग राणे. कशें आहा? हेका जस्ट इमॅजिन म्हणटात. तुमच्या ह्या कार्यावळीन स्वागत मिस्टर राणे. मिस्टर राणे, पयलीं तुमचो चलो कितें म्हणटा तें पळोवया आनी मागीर आमी उलोवया. And I'm only warning Manohar Parrikar, one more time he makes any statement vis-a-vis me without any documentary evidence, he'll be facing a battery of lawyers in every court of law in this country, and I will take him to task and he'll know what legal justice means. सो जशें की तुमी पळयलें की तुमच्या चल्या भितर एक स्पीड आसा, एक पेस आसा, एक जोश आसा. सो तुमकां दिसता की तुमचो चलो विश्वजीत राणे एक दीस ह्या राज्याचो, गोंयचो चीफ मिनिस्टर जातलो? म्हाका दिसना अशें कितें जातालें, म्हाका दिसना. ओके, आतां हे क्लिप पळोवया आनी मागीर तुमकां हांव म्हाजो फुडलो प्रश्न विचारतां. शिक्षण जर घेतलें तर ह्या जगाच्या खंयच्याय काना कोपऱ्यांत तुमकां बऱ्यापैकी आनी उत्तम दर्जाची नोकरी गावता. ओके, राणे बाब, तुम्ही म्हणटा की शिक्षण खूब गरजेचें आनी तें घेवपाक जाय आनी शिक्षण घेतल्या काय एक बरी नोकरी मेळटा, बेस्ट जॉब मेळटा. पण आयज आमी पॉलिटिक्सान पळयल्यार शिक्षीत अशे खूब कमी आसा उमेदवार आनी कॅन्डिडेट्स. आनी दुसरी गजाल म्हणजे सरकारूच शिक्षणाचेर अजून कितें सारकें थारावंक पावोंक ना. तुमी कितें म्हणटा, इंग्लीश काय कोंकणी कितें? ह्या वादान आमी पडोवंक सोदिना, पण तुमचे एक विचार कितें हेजेर, कोंकणी काय इंग्लीश? हांव नकळो असले कांय गजाली उगीच निश्कर्श काडून गजाली करप म्हाका बरें दिसना. बरें, विश्वजीत योग्य मार्गार आसा काय चुकीच्या मार्गार आसा? तुमकां एज अ बापूय कितें दिसता? आपल्या दोळ्यान जर पळयलें, कोणी जर चुका केले जाल्यार तें सांगचें आसता. बरें, एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न तुमकां विचारपाक जाय जो खूब दीस जाले म्हज्या मनान घोळटा आनी हांव तो तुमकांच विचारूं शकता. हो पोल्ट्रीचो धंदो बरो, तांतयां कोंबडी बरो धंदो, फायद्याचो धंदो? म्हाका हांव काय त्या भितर धंद्यानूय ना आनी म्हाका काय म्हायती ना. आनीक तुमकां खूब प्रश्न विचारपाचे आसले पण आमकां जाय ते स्टेटमेंट आमकां पयलींच मेळ्ळे. सो हेज्या फुडें आनी कित्याक आमी इंटरव्यू घेवया? कितें म्हणटा? सारकें न्ही? जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, फ्रेंड्स, इश्ट हे आमच्या जिणेन सामके गरजेचे. आमकां ते जाय आसता. मागीर तो आमचो इश्ट कसोय आसूं आनी तो आमकां कितेंय म्हणूं, पण फ्रेंडशिपान सगळें आयकुचें पडटा. जशें हांवें म्हाजी इश्टागत सांबाळून दवरपाक कितें कितें आयकून घेतलें, म्हाका कितें कितें आयकचें पडलें, पळया. आयज खुश तो बहुत होगे तुम हाय. 2005 तुका खबर आसतली, तुवें म्हाज्याशी येयलेलो. हांव तुज्याशी येयलेलो? हांव तुज्याशी येयलेलो? काँग्रेस सरकार घडोवंक आनी म्हाका दिसता 6 वर्सां भितर हांव रिजायन जावन तुमचो सरकार हाडलेलो. आमचो सरकार? कितें केन्ना रे? कितें उलयता रे हो? ताच्या उपरांत तुवें म्हाका तोंड दाखोवंक ना. हांवें तोंड आसूं, काय उलोवपाचें ना. हो सरकार हाडूंक हांव जबाबदारी आसलो 2005 आनी जेन्ना ह्या सरकारान, ह्या काँग्रेस सरकारान म्हाका त्रास दिल्या ते आयज पासून भोगता. सोशेचो विस्कोल कोणाचे सेंबल घेवन जावं नाका. सेंबल तुजें तोंड पुरो आनी वावर पुरो, तेन्ना तुज्या सांगा ताका लोक रावतलो. शॅम्पल? शॅम्पल म्हणटा? ओके, बरें, चल उलय तूं, उलय. कांयच म्हणचो ना हांव तुका. कित्याक सांग? क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है. उलय तूं, सांग. थँक्यू. जस्ट इमॅजिन. जॉन इब्राहिमचें नवें पिक्चर फोर्स रिलीज जावपाचें आसा. पयलीं त्या पिक्चराचें नांव आनीक कितें दुसरें दवरपाचें थारायल्लें हेंच्यांनी. पूण जेन्ना जॉन इब्राहिम हांगा गोंयांत शुटींग करपाक येयल्लो तेन्ना हांगा मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो विशय बरोच तापलेलो
आणि त्यांना सावियो लोपेज बी भरपूर प्रेस घेतालो. सो कळ्ळें न्ही हे पिक्चराचें नांव खंयसून उखल्लां तें. कळ्ळें न्हू. ओ गॉड. परत फोन कितल्या फावटी फोन करतात रे. हॅलो. Hello sir, I'm calling from ICICI Not Bank. We have Okay, recently yeah, launched a new life insurance policy called Money Plus, Money Minus. Okay. And the policy is so good and it is very good for the bald fellows because it is the growth of the hair is very less but the growth of policy is... फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू युअर वॉइस इज व्हेरी स्वीट. बरें. आणि सेकंडली आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन लायफ इन्शुरन्स पॉलिसीज एंड ऑल. But I can give you one number. You call on this number and you will get तो तुझे जाय तितले पॉलिसीज घेतलो. पॉलिसी मेकर पॉलिसीचो मनीस तो संपर्क म्हणजे ताका आवडटा इन्शुरन्स पॉलिसी बी. घे नंबर घे 9822 0000. Okay, please call him. Yeah. Oh, no, my pleasure. Sir, I'll call him. तुमका खबर ना हांवें कोणाचो नंबर ताका दिला तो. येस, नन अदर दॅन वेंकटेश प्रभू मोनी. वेंकटेश प्रभू मोनी. Hello sir, I'm calling from ICICI. बाबा हांगा वतान पयली तकली गरम जाल्या तूं आनी कोण तकली घाता. दर रे फोन नाकार तुजी पॉलिसी. हे नाकार तुजी पॉलिसी. हे कोण नंबर दिला रेका. Just imagine. सो इश्टाणू, आपले अरिश्ट दुसऱ्याचेर दुखलप हेकाच मनशाचो गुणधर्म म्हणटात. कळ्ळें. ओके, चला तर हो एपिसोड ह्या म्हयन्याचो पयलो एपिसोड आनी आमचे कांय वेचीक फिडबॅक्सांचेर आमी नजर मारया. 59898 हाचेर आयिल्ली कांय वेचीक फिडबॅक्स. Just imagine. आदिश काणे मडगोच्यान म्हाका म्हणटा की ताका शांताराम नायकाचो आनी म्हाजो तो हेड ऑन इंटरव्यू आयपॅड तो खूब आवडलो. जॉन गोम्स कुमार जुवेच्यान म्हणटा की वेलकम बॅक. मदीं हांव 2 वीक नासलो सो तो म्हाका पळोवन सामको खूश जालो. बरें. संपदा बांदोडकार म्हणटा की हांसून हांसून ताचें पोट दुखलें. वरद आंगले म्हणटा की ही वॉन्ट्स टू वर्क विथ मी. तुमचो म्हाजेर मोग आसा, भरपूर मोग आसा, हातूंत मात दुबाव ना. पण तुमी तुमचो आनीक मोग म्हाका धाडूं शकता. टायप करा गोंय FB आनी तुमचो मोग म्हणजे तुमची मेसेज टायप करा. तुमचें नांव आनी जाग्याचें नांव तुमी टायप करा आनी ती मेसेज धाडा 59898 ह्या नंबराचेर 59898. और तुमी म्हाका मेल करूं शकता paresh@prudentmedia.in हाचेर. तर इश्टानो, वयच्या पयलीं एक बारीकशें कितें म्हणटा, गेलें तें जालें, जावन गेलें. नवें पाळणें आमी झुलोवया. 2 खीण जिणेचे हांसून आमी फुलोवया. 2 खीण जिणेचे हांसून आमी फुलोवया. आनी कोण शापोतेर आसा पळय ताच्या कानार 2 फुलोवया. कोणें तरी हलकटपणां केलें, कोणें टायप केलें. बरें तर इश्टानो, मेळया मोग आसुनी. देव बरें करूं आनी गुड बाय. Goa's #1 TV channel Prudent Media is now available on internet and also on your mobile. It's simple. You type www.prudentmedia.in and the page opens. Yes, there are videos of the news, programs and debates. There is also news in text, the breaking news and the news updates. It is continuously updated as the news happens. You can view our news bulletin in English and also in Konkani. Next to it is the daily schedule of our programs. Yes, we produce 14 programs a week. 2 programs every day. Don't worry if you miss it on your TV. You can now watch it on the website also. We also conduct various debates. All these debates are now available on our website. Prudent covers IFFI every year. All these programs are made available. You click on any icon and the page opens. Let's open the English news. We upload news by 11 o'clock at night. It is available till the next day news is updated. Missed last night news or news of the whole week? Don't worry, we have the archives available here. Just click it and watch it. Similar with any program. Let's open Just Imagine. Do you want to watch Paresh Parab?
Click and watch him as many times you want. Oh, last week was more funny? Fine, open the archives below. Let's go back to the home page. Want to know what's that mobile? Yes, you're right. You can now also watch and even read Prudent News on your mobile. We are now also available on Facebook. Come on, be our friend and get us on Facebook. If you want to get Prudent on your mobile, then it's simple. Enter your mobile number and get the SMS of latest news every day, every hour, every minute. Similar with the Twitter. Open your account on Twitter and follow Prudent Goa. Download the Twitter application on your mobile and keep getting one-liners, the news in brief. Do you want to watch the news on your mobile? No problem. Click here, go to our YouTube account, subscribe to it and get Prudent. Or you can simply browse our website and watch everything on mobile. The Prudent website also provides more information about our journey, our reporters, and also how to advertise on Prudent. Don't waste time, friends. Start browsing it every day. Tell your friends not only in Goa, outside Goa and even abroad. And yes, don't forget one thing. From today, make www.prudentmedia.in your home page. We are not only in your home, we will always remain in your heart forever.